आनी ह्या वेळार म्हज्या भाव बंधू, वी आर गोइंग टू सी ही मॅसेज. कितें घडलें त्या मनशाक, कित्याक लागून देवान ताका जितो मारलो, ह्या मनशाक आयच्या दिसाक आमी पळयतले. And I'm going to speak Konkani and English, mostly Konkani, तो लोकांक समजपाक हो इंग्लिश. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले म्हज्या भाव बंधू, हो टायटल जावन आसा, दिस इज द टायटल, इज युअर लायफ ओबिडंट और डिसओबिडंट टू गॉड. तुजें लायफ देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं ओबे करता ओ डिसओबे करता. देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं देवाचें लायफ जियेता ओ हे संवसाराचें लायफ जियेता. ओ तुजे मतीन ओ म्हज्या मतीन आमी चलता जायत, हें आयच्या दिसाक आमी पळयतले. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले म्हज्या भाव बंधू, वी आर गोइंग टू सी टुडे what happened to this man, this wonderful man. ह्या मनशाक कित्याक लागून देवान जितो मारलो काय, हाली हात लायला म्हूण, because he touched the ark, God killed him. And we are going to see, my friend, the story. फिलिस्तीन म्हणटा पळय ताणें तें आर्क येलेलें म्हज्या भाव बंधू. आनी कितले तें उरलें फिलिस्तीनाक 7 म्हयन्या पासून तें कवनंटाचें आर्क ऑफ कवनंट तेच्या गांवांत उरलें. आमी पळयता गैर जाता, उपरांत ते फिलिस्तीन तें गैर जिखता आनी हें आर्क वत्ता म्हज्या भाव बंधू, आनी व्हरोन तें फिलिस्तीनाक दवरता. 7 म्हयने देयर वॉज अ वॉर ब्रेक आउट and Philistine defeat the Israel, and they took the ark of the Lord and they keep in their country 7 months. आनी आमी पळयता उपरांत देव ताका पनिश करता, कोणाक, फिलिस्तीनाच्या लोकांक सबार प्लेग धाडून. Then they decide, उपरांत ते चिंता, हें आर्क आमी हिंगा दवरल्यार बरें न्हय, आमी पोत्तें धाडया. खूंय धाडया? इस्रायलच्या गांवांत. कित्याक हो इस्रायलचो देव सगळ्यांक आमकां पनिश करता. दिस गॉड ऑफ इस्रायल पनिशिंग अस. दॅट्स द रिजन वी आर गोइंग टू सेंड दिस आर्क ऑफ गॉड. आनी उपरांत त्या म्हज्या भाव बंधू 2 पाडे बांदून आनी त्या पाड्याच्या वयर घालून तें आर्क पेट म्हणटा तें पोत्तून इस्रायलाक धाडटा. कित्याक लागून जितलो तेंप तें आर्क फिलिस्तीनाक आसा तितलोय तेंप देव ताका पनिश करतालो. सबार प्लेग धाडून, दुयेंसां धाडून आख्ख्या गांवच्या लोकांक. तर ते कितें चिंता आतां, हें आमी आर्क धरीत जाल्यार फिलिस्तीनाक आमच्या गांवांत हो देव आमकां पनिश करीत रावतलो. सो इट्स बेटर टू सेंड दीस आर्क ऑफ द लॉर्ड बॅक टू इस्रायल. एंड उपरांत दे टेक द आर्क ऑफ द लॉर्ड एंड पुट ऑन द न्यू कार्ट. पाड्याच्या गाड्याचेर ते बसयता आनी उपरांत थोडे भांगार ओ सबार ऑफरिंग ते धाडटा. आनी कितें, आनी ते पाड्यांक धाडटा म्हज्या भाव बंधू. आनी ते पाडे सारके देवाचें आर्क जेवण खूंय येता, इस्रायलाक येता. ते आनी खुंयचे कोण वचना. दॅट्स मीन गॉड इज कंट्रोलिंग देम टू ब्रिंग द आर्क बॅक टू इस्रायल. देव तांकां कंट्रोल करतालो म्हज्या भाव बंधू. हें आर्क पळय फिलिस्तीनाक आसलें तें पोत्तून इस्रायलाक हाडपाक. आनी हेचेर आमकां कितें दाखयतात, गॉड इज अ सवरियन गॉड. ही कॅन कंट्रोल ऑल एवरीथींग, फिश, एनिमल. आनी उपरांत म्हज्या भाव बंधू तें आर्क हाडून किर्यत जरीम म्हणटा पळय थिंगा तें दवरता हाडून. 20 पासून वर्सां दे आर देर. आनी उपरांत आमी पळयता डेवीड सिटी बांदून तो राजा जाता. आनी उपरांत तो चिंता, हें आर्क पळय किर्यत जरीम म्हणटा पळय थिंगा आसा तें सिटीन हाडपाक. आय एम गोइंग टू ब्रिंग दीस आर्क ऑफ द लॉर्ड इन सिटी. आनी कितें, and now David become famous now. David आता famous जालो. तेकोडे military आसा. He have a much military now. And my friend, listen. David always inquired the Lord before, shall I go, Lord? But this time he become proud. This time he focus on army. हे वेळार डेविड मुखाच्या भाव बंधू देवा कोणी इंचाच्याक तो प्रायडीन बरोवन, कित्याक ताका जायती आमी आसली आनी फामाद जालो देखून हिंगा तो देवा कोणी इंचान नासतना हें आर्क हाडटा म्हज्या भाव बंधू.
आणि आम्ही पळयता जेन्ना ते आर्क हाडटा तेन्ना लिसन and they set ark of the Lord upon a new cart. कितें नवे पाड्याचें जोत आसता ताचे ते घालून ते हाडूंक लागले brought out of the house of Abinadab which was Gibeah, and Uzzah and Ahio the sons of Abinadab drive the new cart. आणि कितें कशें हाडलें तेणें पाड्याचेर घालून सेम लायक फिलिस्तिनान पाड्याचेर घालून धाडलें तेच परी मुगोच्या बा म्हणटू दाविडानूय तेच भाशेन हे आर्क सिटीन हाडलें आनी सगळो लोक ताचे कडल्यान वयता म्हज्या बा म्हणटू कित्याक देवाचें आर्क पळय येयलेलें कवनंट ऑफ आर्क येयलेलें तें पोत्तून येयलें पोत्तून हाडलें 20 वर्स सबार 20 पासून वर्सांनी सबार वर्सां ती 7 म्हयने पासून ते फिलिस्तिनाक आसलें 7 म्हयने पासून फिलिस्तिनाक आसलें आनी 20 वर्सां अबिनदाब म्हणटा पळय त्या घरान आसलें आतां 20 वर्सांनी तें पोत्तून हाडटा देव पोत्तून हाडटा डेवीड आनी देवा कोण विचार नासतना कितले तेंप आसलें फिलिस्तिनाक 7 म्हयने आनी 20 वर्सां पासून अबिनदाब म्हणटा पळय थिंगा किर्य जरी म्हणटा पळय थिंगा आसलें 20 वर्सां आनी डेवीड आतां कितें करता डेवीड हाडटा आतां सिटीन हाडटा म्हज्या बा म्हणून तूं आनी लिसन कितें जालें तें And David and all the house of Israel play before the Lord. And David and सगळो लोक आसोयता. They are playing music now. कित्याक लागून? After 20 years, David now bringing the ark of covenant God into the city. And सगळे music and worship. सगळे joy, praise God. फिलिस्तिनाने एलेलें देवाचें आर्क 7 म्हयने ते गांवान उरलें आनी अबिनदाब म्हणटा पळय थिंगा ते 20 वर्सां उरलें आनी 20 वर्सांनी डेवीड आतां ते हाडटा डेवीड इज गोइंग टू ब्रिंग नाव इन टू द सिटी द आर्क ऑफ द लॉर्ड and David is happy, my friend, and they are praising God, worshiping God with all kind of music. And कशें हाडलें पाड्याच्या गाडयेर घालून जोताचे पाडे आमी पळयता गाडी आसता पाड्याची ताचेर घालून हाडलें जशें फिलिस्तिनान पळय धाडलेलें तेच भाशेन डेविडानूय तेच भाशेन हाडलें म्हज्या बाबण तो लिसन And when they came to the nation threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God. And जेन्ना ते एका जाग्याचेर पावले जे जाग्यार शेत आसलें तें कितें जालेलें चलतना पाड्यांनी कितें केलेलें चलतना तें आंकडें जालें पडपाक तें उरलेलें आसलें. The ark of God is nearly falling down. When they are, the cow, they are moving the cart, they probably have forsaken or gone when they are traveling. That's the reason the ark of God is nearly maybe out of the place or maybe moved. And this man have saw, Uzzah म्हणटा पळय तो हेज्या घरान ते पयलें आसलें कित्याक तेजो पाय जावन आसा अबिनदाब म्हणटा पळय तो आनी ते एलिजर म्हणटा पळय ताका तेज्या पांयन राखपाक दवरलेलो आनी होय ताचो एक पूत जावन आसा उजा म्हणटा पळय तो आनी हेच्या घरान ते उजा ताच्या घरान ते 20 पासून वर्सां आसलीं आनी तेणें तें पडयलें म्हज्या बाब म्हणून हें आक पेट म्हणटा पळय तें पडपाचें आसा आनी उपरांत तो कितें करता then he go and took the hold of it. आमी केन्ना पळयता केन्ना पडपाची वस्त आसा तेन्ना कितें करता हांव आनी तूं वचोन घोट धरता ती आनी पडपाची आसा ती थांबयता तेच परी देवाची आंख पेट ताणें पडयली पडपाची आसा म्हणून आनी तो वचोन कितें करूंक लागलो घोट धरली ताका पडपाची थांबयली कित्याक पाड्यांनी म्हणटा ती शूक केलेली म्हणजे ती पाड्यांनी आलयलेली आंकडी जाली. Listen, my friend. And जेन्ना तेणें हात लायलो आर्क पेटेक when he touched the ark of the Lord, my friend, तेजें disobedient कितें तें? Listen. The anger of the Lord was kindled against Uzzah. देवाचो राग म्हणून बायबल सांगता देवाचो राग इतल्या गरम जालो उजो कसो
ह्या मनशाचेर जेन्ना तेणें हात लायलो तेन्ना देवान म्हणटा ताका त्याच जाग्यार ताका मारून उडयलो ताचे एरक ताच्या पातकाक लागून and he died by the ark of God. पळयलो म्हज्या बाबांनो, when he touched the ark of God, the Lord punished him and he smote, God smote him because of his sin, disobedience, that he died by the ark of God. And देवान ताका मारून उडयलो. You know my friend, देवान ताका कित्याक मारून उडयलो काय? Why? ही बरी वस्त आसली, तो पडटाली, ती आग पडटाली, तो सांबाळटालो, घोट धरतालो. When the ark was falling down, he heard good things, best things जावन आसा. केन्ना आमी पळयता कोणूय पडटा जाल्यार तुवें दोरी जाल्यार तो तुका थँक्यू म्हणटालो, बाबा तुवें म्हाका साल्वार केलो म्हूण न्हय. If any person is falling from the 3rd floor or 4th floor or 2nd floor, when you hold that person or catch that person, he will say thank you that you saved my life. तुवें म्हजो जीव साल्वार केलो. But over here तें आग पडटालें, पाड्यांनी आलोयलेलें, पूण ओ उजा म्हणटा पळय ताणें दवरलें तें बरी वस्त जावन आसा ती म्हज्या बाबणो. तें आग पडटालें सकयल, तेणें हात लायलो, सारकें दवरलें, सारकें प्लेसीर दवरलें, पूण देवान ताका मारून उडयलो. कित्याक लागून काय? Why God kill him? You know why God kill him? I will tell you my friend. जे कितें मनीस कोत्ता त्या मनशाच्या नदरे मुखार सारकें जायत. Whatever the man is doing, my friend, in the eyes of man it might be good, but when it's not done according to the word of God, it is a sin, and person can receive the judgment and punishment from God. जे कितें देवाच्या नदरे मुखार सारकें ना, जे देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, ते सगळे पातक आनी देवाचो जजमेंट जेवपाचें हें काम जावन आसा म्हज्या बाबणो. कित्याक ताका मारलो काय? लिसन माय फ्रेंड, देवान लिवी म्हणटा पळय ताका मोगाच्या बाबंदो, लिवी म्हणटा ताका इंचून काडलो. आनी लिवीक मोगाच्या बाबंदो 3 पूत आसले. कोण? जॉसन, कोहात एंड मेरारी. आनी हो कोहात म्हणटा पळय तो मोगाच्या बाबंदो, हे लांडींतल्यान देवान इंचून काडलें. कितें? पाद्री पळय येवपाचें आसा इस्रायलाक, त्या ह्या लांडींतले सगळे येवपाक जाय. आनी उपरांत कोहात म्हणटा पळय ताका मोगाच्या बाबंदो पूत आसले. आराम म्हणटा पळय तो, इजार म्हणटा पळय तो हेब्रोन एंड उशियल. आनी आराम म्हणटा पळय तो जावन आसा, देवान हे लांडींतल्या लोकांक इंचून काडले. कितें जावपाक? हाय प्रिस्ट जावपाक. आनी तो जावन आसा एरन जावन आसा. आनी एरनाक हे 4 पूत जाले, नादाब, अबिहू, एलिझर आनी तमार. आनी कितें करूंक जालें? कोहात म्हणटा पळय ताणें मोगाच्या बाबंदो कितें करूंक जालें? हालीं ती कितें करूंक जाली? व्हरपाक जाली. कशी? हांदर मारून, नो गाडवाचेर घालून, नो पाड्याचेर घालून. पळयलो म्हज्या बाबंदो? पूण तेणी कशी हाडली? जसो फिलिस्तिनाचो लोक पाड्याचेर घालून ती हाडली, तेच परीन डेविडान आनी ह्या लोकांनी तेच भाशेन हाडली. आमी पळयता देवान फिलिस्तिनीच्या लोकांक पानिश कित्याक करूना जायत? तेणी हात लायलो म्हज्या बाबंदो. दे इवन टच दिस आर्क ऑफ गॉड, बट वाय गॉड नॉट पनिश देम? कित्याक देवान ताका पानिश करूना जायत? आनी ह्या लोकांक पानिश केलें जायत, ओ ह्या मनशाक देवान पानिश केलो जायत, पूण त्या लोकांक देवान पानिश कित्याक करूना जायत? कित्याक लागून? कित्याक तांकां मोगाच्या बाबंदो इस्रायलचे भाशेन लॉ नासले. दे डू नॉट हॅव अ लॉ, दे डू नॉट हॅव अ थोरा, or they do not have a Bible like Israel people have. आनी ताका लागून जेजू सांगता, जाका चड दिलेलें आसा ताकोचेर चड मागतले एंड ऑफ द टायम. जो बायबल जाणा ताका बायबला प्रमाणे फास्ट फाव जातले म्हणलेलें आसा. देवान ताका पानिश करूना, पूण ह्या मनशाक पानिश केलो. कित्याक लागून? कित्याक ताका देवाचें ऑलरेडी उतर आसलें म्हज्या बाबणो, जशें तूं कोणें आनी म्हाका कोणें आसा आयज. आनी ताका लागून तो जाणा आसतना कितें केलें? हात लायलो तेन्ना देवान ताका पानिश केलें. कित्याक लागून? कित्याक हे आग पेटीक मोगाच्या बाबंदो कोणाच्यान हात लावपाक जायनासलो. हालीं एकूच मनीस, ओ त्या लायनींतलो मनीस एरन
आणि त्याच्या पूत पळय आसा ताणीच आत लावपाक जाय आसलो. आणि हे दुसरे कोहात म्हणटा आसा ते लिवितीस म्हणटा आसा ते तेणें कितें करूंक जाय आसलें, ते हाली हांदार मारून व्हरोंक जाय आसलें त्या आर्क पेटीक पळय नासतना पासून. Listen, but the sons of Kohath gave none, because the service of the Lord of the sanctuary belonged to them, was they should bear upon their shoulder. कित्याचेर व्हरोंक जाय आसलें, हांदार मारून, नो पाड्यांचेर घालून. David mogocha babondo follow the example of the Philistines, follow the example of unbelievers. आणि तेच परी तूं आनी हांव तर म्हज्या बाबंदो म्हजें लायफ आनी तुजें लायफ अनबिलिव्हरांचे भशेन आमी जियेत जाल्यार बायबल सांगता तो मनीस देवाच्या जजमेंटाक सांपडटलो म्हणलेलें आसा. तेका लागून बायबल सांगता म्हज्या बाबंदो तुजें आनी म्हजें लायफ दुसरें जावपाक जाय. Your life must be different from the worldly people. And David, if you know the law, follow the example of the Philistines. And David ake khabar asle moja babanda devan kite sanglele asle te loani. Still David and this man Uzzah ignore the word of God, reject the word of God. And teka lagun Bible sangta jesu tumi sansarache noy संसारातले हांवें तुमकां भायर काडल्या संवसारा पयलीं जियेनाका म्हणलेलें आसा. And David acting like a worldly man. And listen, कितें करूंक जाय आसलें? They have to take the ark of the Lord on shoulder, not a cart. पाड्याचेर न्हय. फिलिस्तीनांच्या लोकांनी पाड्याचेर घालून धाडलें म्हज्या बाबणाचो. कित्याक लागून तेका खबर ना कशें धाडपाक जाय तें. पूण इस्रायलच्या लोकांक ही खबर आसली. The nation of Israel have a word of God. देवाची उतर त्यांची जिवितान आसलें म्हज्या बाबंडान. आनी देवाचें उतर आसतना लॉ आसतना पासून they have rejected, David had rejected the law of God. Listen, verse कितें म्हटलेलें आसा 14 Chronicle chapter 15 verse 13 to 15 पासून आज जाल्यार आमकां अशें मेवतलें, because he did not at the first time the Lord our God made breach upon us, for that we shout him not after due order. पळयलां म्हज्या बाबा डेविडान देवा कडेन विचारून आसतना ते आर्क हाडलें. आनी कशें हाडपाक जाय, कितें करूंक जाय तें डेविडान कांय विचारूं ना. सो द प्रीस्ट एंड द Levites sanctify themselves. पळयता म्हज्या बाबंडो, so the priest and the Levites sanctify themselves to bring कितें up the ark of the Lord of God Israel. हे पाट्यान कितें केलें, उपरांत दुसरे पाट्यान कितें केलें, देवाचें सारकें आर्क पेट हाडपाक सिटी ऑफ डेविड ते प्रिपेर जाले म्हज्या बाबणांदो. पूण पयले पाट ते प्रिपेर जायनासतना देवाचें आर्क तेणें हाडलेलें. देवान तांकां कितें केलें, देवान ते उसा म्हणटा पळय ताका पानीश केलो म्हज्या बाबणांदो. कित्याक त्या देवाच्या उतराक आनी देवान सांगलेले उतराक आनी तेच्या आर्क पेटीक जावन आसा ताणें डिसरिस्पेक्ट केलो. See my friend, the ark pet of God representing the God present dwelling with the Israel in a special way. And take a look on, listen, the children of the Levite bear ark of God upon whom? Upon the shoulders with the staff upon. पण त्यांनी कशें हाडलें, त्यांनी पाड्याचेर घालून हाडलें म्हज्या बाबणदू. डेविडाक खबर आसले आसतना पासून डेविड रिजेक्ट, or this man also reject. Listen. आनी ताणें कितें करूंक जाय आसलें, त्या आर्क पेटीक केन्नाच हात लावपाक जायनासलो म्हज्या बाबणांदो. द ओन्ली एरनाचे पळय पूत आसा तांच्यानच हात लावपाक जाय आसलो. आनी हो उसा म्हणटा पळय तो ही इज नॉट अ प्रिस्ट, तो प्रिस्ट न्हय. आनी ताणें कितें केलेलें, बरें काम केलेलें. आर्क पेट पडटा पळय ती ताणें पडयली आनी ताका घट धरली, हात लायलो, पडोवपाक दिवना. हें बरें काम आसलें. पूण देवाचे नदरे मुखार तें पातक. कित्याक लागून, only the children of Levite, the sons of Aaron have to touch the ark. Listen कितें म्हणलेलें आसा. When Aaron and his son have made an end of covering of the sanctuary,
all the vassal of the sanctuary and the camp set forward. After the sons of Korah shall come and bear it. Sons of Korah तेणे कितें करूंक जाय आसलें? येवपाक जाय आसलें आनी हांदार मारपाक जाय आसलें. But they should not touch the holy things lest they die. त्याच्यानी हाली कितें हांदार मारपाक जाय आसलें, न्हय तेका हात लावपाक. ओ तेणी पोवपाक पासून म्हजे भावंड, listen, but thus unto them they may live and not die when they approach unto the most holy things. Aaron and his son shall go in and appoint them every one of his service and his burden. And listen, but they shall not go in to see when the holy things is covering, lest they die. आणि एरन आणि त्याचे पूत हे बांदतना तेका लुगोट घालतना हे आकाक ओ आर्टिकल असले मंदिरान लुगोट घालतना म्हजे बाबणदो तेका पळोवपाक पासून जायना आहले दुसऱ्या लोकांक. जो एरोनाचो पूत न्हय तेणी तेका पळोवपाक कितें घालता कशें बांदता तें ना. ओन्ली द प्रीस्ट अलाउड टू सी and priest allowed to touch. But Uzzah म्हणटा पळय तो म्हजो भाव म्हणटा, he is not a priest and not the priest. आणि तेका लागून ताचें बरें काम म्हज्या भाव म्हणून हें देवाच्या मुखार पातोक जावन आसा. And listen my friend, when he touched the ark of God, जेन्ना देवाच्या आर्क पेटीक ताणें हात लायलो, and he is not a priest, he was not allowed to touch the ark of God, but तेजें बरें काम आसलें म्हज्या भाव म्हणून. जशें आयज तुज्या नदरे मुखार म्हज्या नदरे मुखार हें बरीं कामां, पूण आमी केन्ना विचारलां काय, देवा ही म्हजी बरीं कामां तुज्या नदरे मुखार तूं कितें म्हणटा? Lord, what you say this good work? And God is going to say, my friend, our work is dirty when they do not done according to the God way and God will. देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाच्या विला प्रमाणे आमी कितें करिना तें सगळें जावन आसा पातक. God's way must be done in God's way, not our way, my friend. आनी उसा म्हणटा पळय तो ताचें बरें काम आसलें. सभा जाण ताका म्हणला सो शेबासकी बेस्ट काम तुवें केलें, देवाची आग पळय पडटा ती तुवें साल्वार केली. Someone might be said, well done, Uzzah, you have protected the ark of the Lord. But whatever the good thing, my friend, which we say, in the eyes of God is a dirty and sin. And when Uzzah touched, God lightning or God fire come upon him and he died by the ark. See my friend, because he is good person, or because the ark was in his house, God not spare him. देवान त्याची काकूत करू ना म्हज्या बाबणांदो. देवान त्याचे चुचरे करू ना. आर्क त्याच्या घरान आसलें म्हणून. He died. And the ark of God not save him or protect him from God punishment. His intention may be good. त्याची मोत might be good, my friend. तेणे केला तें बरें केलां तेच्या मोती प्रमाणे लोकां प्रमाणे, पूण देवा प्रमाणे मुगाचे बाब म्हणतो he disobey God. But toward God it is wrong, my friend. He probably a sincere man, a sincere person, but in the eyes of God he is a sinner. He disobey God, he break the law of God, and God have punished him, my friend, because he is not a priest. कोणे हात लावपाक जाय आसलो? हारो एरन. ओ एरनाच्या पुतांनी तेका हात लावपाक जाय आसलो. आनी वो उसा म्हणटा पळय तो कोण जावन आसा? ही इज नॉट अ प्रीस्ट. आनी ही टच पळयला म्हज्या बाब म्हणून गॉड होलीनेस, गॉड रायचसनेस, गॉड हेट सीन. आनी तेच परी म्हज्या बाब म्हणतो आमी ह्या संवसारान कितें कोत्ता तितलें आमच्या नदरे मुखार बरें दिसता जायत. आमी गायनां कोत्ता जायत, प्रेज एंड वर्शिप कोत्ता जायत, हें सगळें आमच्या नदरे मुखार बरें दिसता जायत. पूण आमी केन्ना विचारलां देवा तुजे नदरेक हें कितें दिसता? देवा तूं कितें म्हणटा म्हज्या विशीं? तूं कितें म्हणटा ह्या म्हज्या बरें कामा विशीं? God, what you say about me?
what you say, Lord, about my worship, my prayer life, my living life on earth. Listen, my friend. उज्याचे मोगाचे बाब म्हणतो इंटेंशन गुड असलें, ताणें बरें कामां केलीं, ताणें बरें काम केलेलें, पूण देवाच्या मुखार तें जावन आसा पातक, जेन्ना तूं आनी हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे करिना, देवाच्या उतरा प्रमाणे तें करिना वो चलोना, तें सगळें पातक जावन आसा. इफ एनी पर्सन हू इज डुईंग द गुड वर्क, बेस्ट वर्क, प्रेज एंड वर्शिप, but it not lined up the scripture, if that worship or anything does not match to the word of God, it's a sin and people can receive the judgment, my friend. And teka lagon Bible sangta, my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. And teka lagon Dev sangta, मोची चिंतना ती तुजी चिंतना न्हय. उसा म्हणटा तेची चिंतना कितें आसलें, तें आग प्रोटेक्ट करपाक मोचे बाबंदो, कित्याक तें पडटलें, बेस्ट काम जावन आसा. पूण देवाच्या नदरे मुखार तें पातक जावन आसा म्हज्या बाबंदो. पळयलां, तूं आनी हांव जें कितें करता तें बायबला प्रमाणे ना जाल्यार हें सगळें पातक जावन आसा म्हज्या बाबंदो. कित्याक बायबल जावन आसा फायनल ऑथॉरिटी. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा, इवन आंज पासून येयलो जाल्यार आनी तुका आमी शुभोर तो म्हण परगट केला त्याच्या भायर आनी दुसरें तुमकां परगट करता जाल्यार देवाचो शिराप त्या मनशाचेर पडो म्हणलेलो आसा, वो आंजाचेर. आनी उजा मोगाच्या बाबंदो देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें आड जालो म्हज्या बाबंदो. देवाक हेल्प नाका तुज्या आनी म्हज्या मोगाच्या बाबंदो. नो, गॉड कॅन प्रोटेक्ट माय फ्रेंड, हीज आर्क. तो कितें करतलो, बेस्ट काम तेणें केलें, प्रोटेक्ट तेणें केलें, तें आग पडटालें पळय तें पाड्यांनी आलोयलेलें तें. बट गॉड डीड नॉट गिव हेल्प, माय फ्रेंड. गॉड नो हाव टू प्रोटेक्ट हीज ओन आर्क, माय फ्रेंड. आनी ताका लागून बायबल सांगता, म्हजी चिंतना ती तुजी चिंतना न्हय, म्हजे वाटे ते तुजे वाटे न्हय. तुज्या आनी नदरे मुखार म्हज्या नदरे मुखार तें बरें जावन आसा म्हज्या बाबंदो. तुमकडे जायती मागणी करता जायत, पूण ही सगळी बरी जायत, पूण हांवें ही मागणी देवाच्या मुखार हाडून सांगल्या, देवा ही हांव मागणी करता ती तुज्या विला प्रमाणे आसा, हे हांव जिवी जियेता तें तुज्या विला प्रमाणे आसा. लॉर्ड, लॉर्ड, वॉट एवर आय एम प्रेयिंग ओ लिव्हिंग ऑन अर्थ, इज इट इन युअर विल, लॉर्ड? डिड आय फॉलो युअर विल? देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाच्या विला प्रमाणे कितें ना तें सगळें पातक जावन आसा म्हज्या बाबंदो. लिसन, कितें म्हणलेलें आसा, देर इज अ वे विच सीम रायट अनटू मॅन. मनशाच्या नदरेक मोगाच्या बाबंदो जें कितें तूं आनी हांव करता तें दिसता आमकां बरें म्हणून, बट द एंड दॅट वे ऑफ डेथ. पळयलां, उसा म्हणटा ताच्या नदरे मुखार तेणें बरें काम केलेलें. ओ, तें दाविदाच्या नदरे मुखार बरें काम आसलें, सगळ्यांच्या नदरे मुखार बरें आसलें. प्रेज एंड वर्शिप ते देवाक करताले, आर्गां दिताले, कित्याक तें आग तेणें हाडलें देखून. पूण जरी ती वर्शिप म्हज्या बाबंदो त्या दिसा देवाच्या उतरा प्रमाणे जावना, तें आग ताणी देवाच्या उतरा प्रमाणे हाडूं ना, आनी त्या मनशान देवाच्या उतरा प्रमाणे मोगाच्या बाबंदो करूं ना, आनी देवान ताका कितें केलें, जज केलो आनी मारून उडयलो. आनी बायबल सांगता, दावीद म्हणटा, भिलो देवाक ते दीस. डेविड फियर गॉड दॅट डे, सो होली गॉड. आनी तुका आनी म्हाका दिसता जायत म्हज्या बाबंदो, देयर इज अ वे रायट अनटू मी. हांव जें कितें करता तें सारकें आसा, बट माय फ्रेंड, जें कितें देवाच्या उतराक मॅच जायना, तुजी चर्च, तुजी मागणी, तुजें लायफ देवाच्या उतराक मॅच जायना, तितलें पातक जावन आसा आनी सीन जावन आसा. आनी मनशाक मोतांच देव धांवडायतलो, कित्याक तें देवाच्या उतरा प्रमाणे जावना देखून. ताका लागून बायबल सांगता, डू नॉट गो बियॉन्ड द स्क्रिप्चर. देवाच्या उतराच्या फुड्यान पयस वचो नाका, कितें आडोय नाका, कितें घाली नाका म्हणलेलें आसा. लिसन माय फ्रेंड, डू यू नो माय फ्रेंड, डेविडान जेन्ना पातक केलें, प्रोद्वार केलो एके बायले कोणें, तेचे नदरे मुखार तें बरें दिसतालें डेविडाचे नदरे मुखार. यू नो माय फ्रेंड, डेविड had commit adultery with Bathsheba. In the eyes of David it was good, but in the eyes of God it is an evil and dirty sin जावन आसा.
And when David confessed, my friend, listen, against thee, the only I have seen, and listen, and done this evil in thy sight. देवा तुझ्या नदरे मुखार हांवें कितें केलां तें सगळें इवल जावन आसा. पळयलां म्हज्या बाब बांदू, आमी कितें करता तें आमकां बरें दिसता कित्याक आमी पातकी देखून. पूण तेंच तूं आड आनी देवाच्या नदरे मुखार सांग, देवा हें हांवें आयज कितें केलां तें सारकें आसा. आनी देव तुका सांगतलो म्हज्या बाब बांदू, तुवें केलां तें पातक ओ सोत. जें कितें लायफ जें हांव आनी तूं कितें करता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, देवाच्या विला प्रमाणे ना, तें पातक जावन आसा. sin of commission or sin of omission as well. Listen, जेजून कितें म्हणलेलें आसा? But the hour come and now is when the true worshipper shall worship the Father in the spirit and कितें and in truth. देवाच्या उतरा प्रमाणे. पळयलां म्हज्या बाब बांदू, उजा म्हणटा पळय तेजें इंटेंशन बरें आसलें. तेणें देवाच्या आग पेटीक प्रोटेक्ट केलें, ती पडपाची आसली, बरी वस्त जावन आसा. सपोज आमी एक एग्जाम्पल दिवया म्हज्या बाब बांदू. एक मनीस, ओके, जर तूं एग्जाम्पल दी, एक भुरगो सकल सोट्या पडटा, पूण देवान सांगलेलें आसा तेका कोण हात लायनाका. समजलो, एक भुरगो वयर मावये सोट्या पडटा, पूण देवान सांगला दर तेका हात लायनाका, तेका पडटा जाल्यार पडोवन दी. पूण तूं कितें करता? तूं चुचरे करून तेका वयता आनी गोट धरता, पडपाचो आवाटायता. हें तुजे नदरे मुखार सारकें आसा, बरें आसा, रिवॉर्ड तुका मेवतलो संवसारान. पूण देवाच्या नदरे मुखार हें पातक जावन आसा, कित्याक देवान सांगला तेका धरिनाका म्हूण. तेच परी म्हज्या बाब बंधू, हांव आनी तूं जें कितें करता तें सारकें जाय आमच्या नदरे मुखार. Whatever we do might be good in the eyes of man and world, but if that things not lined up with the scripture, it is a sin, and my friend, that person can receive the judgment of God. And तेका लागून जेजू म्हणटा हरो वर्शिप करता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे in truth. Listen, my friend, God, holiness and justice, my friend, before I close. देव कितले होली तो. You know, my friend, God is so holy. आणि हेच भाशेचे सभा लोक आसा म्हज्या बाबा बायबलाचेर, जे कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे तेणें करूंक ना, देवान तांकां पनिश केल्या. You know, my friend, there's many people in the Bible, they have probably done good, but when they not do according to the word of God, God punished them, my friend. Listen, two sons of Aaron, Nadab and Abihu, my friend, they come to offer to the Lord, but they brought a strangest fire, which God forbid them. And when they offer in the temple, God fire come down and killed both of them. एरोनाच्या पूत पाद्री जावन आसा, ते देवाक ऑफर करूंक येयले म्हज्या बाब बंधू. बेस्ट थिंग, प्रेजिंग थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स, देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या बाब बंधू. ते कितें, तेणी फायर हाडलो, तो बोलतोच हाडलो. आल्तारा वयलो हाडूंक ना फायर, बोलतोच उजो करून ते येयले आनी ऑफर करूंक लागले. पूण देवान कितें केलें, देवान स्वर्गा सोडे उजो धाडून दोगांकूय मारून उडयलें. कित्याक लागून, कित्याक ते देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक ना. They not done according to the word of God, and God killed them. Listen, my friend, do you know the Moses? God spoke to him, my friend, face to face. देव ताका तोंडाक तोंड उलयतालो. And done signs and wonder in Egypt. सबार मिलाग्री पासून केले म्हज्या बाब बंधू इजिप्ताक. आनी देवान तांबडो दर्यो उक्ते केलो मोजेसा वरवीं, आनी मोजेसान सगळे लोकांक काडले. देवाकडून ताणें मागलें, 40 वर्सां पासून माना धाडली, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या बाब बंधू मोजेसान करूं ना. तेन्ना देवान म्हज्या बाब बंधू कितें केलें, मोजेसाक प्रॉमीस लँडान वचोंक दिवना. कित्याक लागून, Moses despised, Moses rebelled the word of God. And listen, my friend, and the Lord said unto Moses, get thee up to this mount. वयर वच दोंगराचेर
Abarim munta poi to, mountain of Abarim, dream, and see the land which I give you. And thou shalt see it, thou also shalt gather thy people as the Aaron thy brother gather, for ye rebel against my commandment in the desert of Zin. And poi ta dewan Moisesak pau paklale, पण Moisesak केन्ना धाडो ना promised land, my friend. कित्याक मोजेसान देवाच्या उतराचेर रिबेल केलें देखून. कित्याक लागून देवान ताका सांगलें म्हज्या भाव बंदो दांडो मान नाका पूण उलोय म्हूण. देवान कितें सांगलेलें हातरा कोणें उलोय. पूण मोजेसान कितें केलें देवाचें उतर आयकोन आसतना कितें केलें दांडो मारलो 2 पावट आनी स्टील उदक येयलें म्हज्या भाव बंदो. The water still come. Why the water come? Because people need water. Moses disobeyed God and God punished him, my friend. And God said, because he rebelled against my word at the water of Meribah. पडेला म्हज्या बाबंदो Moses देवाचो मनीस जें कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें करूं ना देवान ताका पनिश केलो. God punished Moses. God not allowed to go to promised land. Listen, my friend, there's another man called Saul. And God chosen Saul. And he asked to go to Amalek and kill them all. Because they not allow the children of Israel, when they come out of Egypt, to go in the land. And God said, go and destroy all, both men, women, children, ox, camel, ashes. And listen, my friend, and Saul gone. आणि सगळ्यांक ताणें मारलें म्हज्या बाबडू. पूण कितें केलें आगा म्हणटा पळय तो आनी बरे बरे शीप आसा ते कितें केलें ताणें हाडले. देवान कितें सांगलेलें सगळें मार कितेंच हाडी नाका शीप आनी सगळें मेवता तें डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. Listen, my friend. But the Saul and people spare Agag and the best of the sheep of the auction and the fatling and the lambs, all that was good. Saulaच्या नोदरे मुखार तें बरें आसलें. बेस्ट शीप जावन आसा देवाक ऑफरिंग करून काडलेलें आसा. पूण देवान कितें सांगलेलें आसा गो एंड किल ऑल. देवान केन्ना सांगोना ताका तूं आड म्हूण बरें आसा तें. And when Samuel come to him and Samuel asked him, did you obey? And Saul said unto him, blessed be thou the Lord, I have performed the commandment of the Lord. I obey केला Samuel. देवान पळय कितें सांगलेलें तितलें obey केलां. पूण कितें केलां मेंढरे बेंढरे बरे बरे वस्तू आसा ती घरा हाडल्या. आनी किंग आगाग म्हणटा पळय तो ताका ताणें मारूं ना कित्याक देवान सांगलेलें ताका मार आनी ताचें सगळें आहा तिलें काबार कर. पूण हेणें कितें केलां हांवें देवाचें उतर ओबे केलां म्हूण सांगता. I have kept the law. I obey God. And listen, my friend. And Samuel said, what mean that bleating for the sheep of my ear? तशें जाल्यार हे मेंढरे रडटा तें कितें तर हे खंयचे मेंढरे हाडले तुवें? And Saul said, they have brought them from the Amalek. These people have brought best sheep to offer the sacrifice unto the Lord. हे बरे बरे मेंढरे आसा ते सॅक्रिफाय करून काडलेले आसा. देवान सांगलेलें आसलें हें ना. देवान सांगलेलें आसलें go and kill all. Listen, my friend. And the Samuel said unto the Lord, had God great delight in the burnt offering or sacrifice, or as in obeying the voice of the Lord? Behold, obey is better than the sacrifice, and hearken than the fat ram. For you rebel, for कितें म्हणटा Samuel कितें गरजेचें जावन आसा. What is important? देवाचें उतर आयकलेलें वो ताका बलिदाना भेटयलेलीं. कितें म्हणलेलें आसा सॅक्रिफायस जालें देवाक ओ ओबिडियन्स जाय. आनी साम्युएल ताका सांगता अरे बाबा हे सॅक्रिफायस कित्याक उपकारना हें जावन आसा गाडये पूण
जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकूं ना देवाचें उतरा प्रमाणे करूं ना आनी जें तूं वर्शीप करूंक येयलेलो आसा ही सगळी आयडॉलट्री मोडलेली आसा म्हज्या भाव म्हणून लिसन. For rebellion is as the sin of the witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. मूर्तीची पुजा. देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव कितें करना तितली मुर्तीची पुजा जावन आसा. कित्याक तूं आनी हांव म्हज्या मतीन कोत्ता, म्हज्या वेयान कोत्ता, म्हज्या मार्गान कोत्ता. वॉट एवर वी डू माय फ्रेंड, not according to the word of God, is idol worship, because you are doing in your own mind, own way, and because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee for being king. पडला म्हज्या भाव म्हणतो सौलाचे इंटेंशन गुड असले, देवाक ऑफरिंग कोण काढलेले मेंढरे, प्रेज गॉड, पण देवाच्या उतरा प्रमाणे त्याने केन्नाच करूं ना. कित्याक देवान ताका हें कर म्हूण केन्ना सांगूं नासलें. आणि तुवें आनी हांवें केलां जाय जायतें म्हज्या बाबा. पूण तो जोर ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. हें सगळें पातक आनी हें सगळें पातक. लिसन माय फ्रेंड, एडम देवान ताका सांगलें नासलें फळ खाय नाका म्हूण, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें करूं ना. ताचो रिजल्ट कितें जावन आसा? मरण ह्या संवसारान भितर येयलें. आनी ताका लागून आयज तूं आनी हांव सफर जाता म्हज्या भावणां. आयज तूं आनी हांव सफर जाता ह्या मनशाक लागून. कित्याक लागून? देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें करूं ना देखून. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव करना म्हज्या बाबा. हें सगळें पातक and it will not save anybody. Listen my friend, लोटाची बायल देवान ताका सांगलेलें आसा, thou मार, run for your life, do not look back. देवाच्या उतर कितें सांगता? फाटल्यान पळय नाका म्हणलेलें आसा. पूण ते बायलेन देवाचें उतर आयकूं ना म्हज्या बाबा. आपल्या मोतीन ताणें केलें सगळें. आणि जेन्ना ती आपले बायलेन आपल्याच्या मोतीन केली, कितें जाली ती? मिठाचो खांबो became a pillar of salt statue. पळयला म्हज्या बाबा. जेन्ना तूं आनी हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे करिना, देव सांगता त्या प्रमाणे करना जाल्यार हें जावन आसा सगळें विचक्राफ्ट एंड आयडॉलट्री आनी गाडयेपण. आनी बिफोर आय क्लोज, देवान मोगाच्या बाबून सभार वस्तू कर सांगलेली आसा तुका आनी म्हाका. आनी जरी तर हे वस्तू देवाच्या उतरा प्रमाणे जावना जाल्यार हें सगळें कितें करता तें आमच्या नदरे मुखाक बरें दिसता जायत आयज. Whatever we do today, my friend, it might be good in your eyes, my eyes, people's eyes. If that is not according to the word of God, then it is idol worship. मूर्तीची पूजा जावन आसा, and witchcraft जावन आसा, and देवाचो जजमेंट जावन आसा. Listen, my friend, देवान कितें म्हणलेलें आसा आपल्या उतरार? Paul said, whatever is written for his our learning. जें कितें बरयलेलें आसा ओल्ड टेस्टमेंट, जें कितें बरयलेलें आसा तें सगळें आमकां एक शिडकावणी म्हणलेलें आसा, आमी तें कोन्न जावपाक. And Paul said, I beseech you, brethren, mark them which cause division and offense contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. चर्चिल्ली बाय सरोन यो म्हणलेलें आसा. जी चर्च सच शिकयना, देवाच्या उतराक मानना, देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चर्च चलना, तितूंतली बाय सरोन यो म्हणलेलें आसा. पूण तूं आनी हांव कितें म्हणटलो? जाता तें जावं दी, कॉम्प्रोमायज करतलो म्हज्या बाबा. What we are going to do? Compromise. And nothing wrong. Just like my friend Uzzah. Uzzah have done good work, best work. But that work in the eyes of God, my friend, is ugly and dirty because he not done according to the word of God. तेच पर्यंत देवान आयज घोडे सांग, आयज आमकां सांगलेलें आसा, जी चर्च सॉस शिकना तितूंतले बाय सरा आनी स्टील तूं रावलो जाल्यार म्हज्या भाव म्हणून you are disobeying God, my friend. You are disobeying God. Listen, my friend. देवान सांगलेलें आसा, बायलेन प्रिचींग करचें न्हय. The woman should not preach. देवाच्या उतरा प्रमाणे मोगाच्या बाबा कितें म्हणलेलें आसा? Let the woman learn in silence with all subjection.
but I suffer not a woman to teach. हांव बायलेक अधिकार दिना चर्चीन शिकोवपाक. Because Paul is writing to the church. Pastoral letters जावन आसा ही. Nor you should authority over the man, but to be silence. आणि उपरांत तो दाखयता कित्याक लागून बायलेन प्रिचिंग करचें न्हय थंय. For Adam was first formed, then Eve. देवान पयलो रचला तेन्ना कोणाक रचलेलो? न्हय बायलेक, पूण दादल्याक रचलेलो म्हणटा. तो दाखयता ऑथॉरिटी एडमाची. आनी एडमाक म्हज्या बाब म्हणदो देवान सांगलेलें फळ खाय नाका म्हूण. You know, my friend, God told Adam not to eat that fruit. That time the woman was not created. ज्या वेळार देवान सांगलेलें फळ खाय नाका म्हूण त्या वेळार बायलेक रचून नासली म्हज्या बाब म्हणदो. बायलेक उपरांत रचतात आदांक न्हीद घालून. Adam was not deceived. Adam फटवना देवचारा कुच्च्यान, पूण कोण फटवली? बायल फटवली. आनी ताणें पातक केलें आनी आदांकूय ताणें फटयलो. आदांकूय ताणें पातकान घाल्लो. ताका लागून पॉल म्हणटा, let the woman learn in silence with all subjection, submit to the word of God, submit to the husband. And he said, the woman I not suffer. The Holy Spirit told us, woman not teach on in church. आणि हुंयची बायल आयज म्हज्या बाबून तुका सांगता जायत आमी सगळीं एक in Christ. Yes, my friend, in Christ, in salvation, we are all one. But in authority or in office, we are different. Think about, my friend. बायलेक देवान रोल दिलो आसा भुरगें दिवपाच्या पोटान. ओ दूध दिवपाची ओड्डी दिलेली आसा ते चेड्याक दिवना म्हज्या बाब म्हणून. God has given the role to the woman to carry the baby and give milk. That kind of role God never give to men. Men have a different role and women have a different role, my friend. When God talk over here, He's talk about the office, not salvation. ह्या जाग्यार कितें उलयता? ऑफिस उलयता, not salvation. Salvationाक आमी सगळीं एक जावन आसा. पूण ह्या जाग्यार पॉल उलयता ते ऑफिस उलयता म्हज्या बाबूंदू. Think about, आमी मिनिस्टराची खबर आमी घेवया. मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर कोण तो जावं, they are like us, men, equal. But in office, they are greater than us. But office, he is great, my friend. And when Paul is talking over here, he's talking about the office. I'm going to show you. But these people, you know, my friend, any woman who is preaching and call her pastor, she have a demon spirit. So, देवाचे उतरा प्रमाणे ना, जे देवाचे उतरा प्रमाणे चलना ते सगळे पातक जावन आसा आणि witchcraft जावन आसा. You know, my friend, they say, listen, they say, and कितें म्हणलेलें आसा देवान? And it came to pass in the last day, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. पडेला? देवान सांगून दवरलेलें आसा, एंड टायमार म्हजो आत्मा हांव सबार जाणांचेर धाडटलो, तुजे पुतो धुवप संदेश दितली. पूण देवान थिंगा म्हणोना म्हज्या बाब म्हणदो, your son and your daughter become pastor, elder. No. Prophesying is a different thing and pastor is a different thing. They are not the same, my friend. God used donkey. It does not mean, my friend, donkey is a pastor. God used Caiaphas to prophesy. It does not mean, my friend, Caiaphas is a pastor. No. Prophecy, God, कितें सांगता म्हज्या बाबून ह्या जाग्यार? देव म्हणटा हांव निमाण्या वेळार पवित्र आत्मो देंवयतलो. म्हज्या पुतां धुवांचेर आनी ती संदेश दिवपाक लागतली. God can reveal. God can talk to the woman, or God can talk to the man to give message. And कसलें जावन आसा? Evangelizing करपाचें, ओ कोणाचो संदेश दिवपाचें, देव ताका सांगूंक शकता, मॅसेज दिवपाक शकता. पूण जेन्ना पास्टर येता तेन्ना चर्च मोगाचो बाबूंदो इज अ डिफरंट. चर्च ज्या जाग्यार आसता तेन्ना कितें आसता? त्या जाग्यार ब्रेड एंड वायन. सगळो लोक एकठांय जाता. कोण साम्स, some people say psalms, praise God, worship God, request will be there. सगळे एकठांय जावन तो उंडो मोडटा. That is a church, my friend. But over here, my friend, it say prophesy mean आमी पळयता
फिलीप म्हणटा पळय ताका 4 डॉटर असले म्हणटा. They have a gift of prophecy. It does not mean they are elder or pastor. No. The prophesying is the different and the pastor is the different, my friend. They are not the same. Listen, my friend. Then they use another word. Mary Magdalene म्हणटा पळय ताका जेजू दिश्टी पडलो म्हणटा. And जेजून ताका सांगलें go and tell the disciple. And they use our kotosli worship, my friend. They are using like this verses to twist the scripture. We are going to ask them, is it in the church? No. Yeah, but our church munta di zaukun nasli, my friend. Because the day of Pentecost is not yet come. Pentecost of this ajun pasun yeun naslo, church munta di zaukun nasli. This is not a church, this is outside the church. It is called evangelizing. बायल एक आयज ऑथॉरिटी आसा इव्हेंजलायज करपाची, दुसऱ्यांक सांगूंक जाता तेच्या घरांनी वचोन रस्त्यांचेर ताणें बोबाड मारूंक जाता जेजूच्या नांवान, जेजूचें उतर तिच्यान सांगूंक जाता. पूण एज अ पास्टर शी वॉज नॉट अलाउड टू टीच इन चर्च, माय फ्रेंड. If any woman who call herself pastor, she have a wrong spirit. It is not lined up to the scripture, my friend. Any woman who say I am pastor, she have a different spirit, wrong spirit. कित्याक पवित्र आत्मा केन्नाच तुका देवाच्या उतरा प्रमाणे आड ओरपाक ना. The Holy Spirit will never lead you to contradict the word of God. She is not in the church. कित्याक ह्या वेळार जेजू मरण कोण जिवन जाला तेन्ना चर्च म्हणटा ती जावंक नासली. चर्च केन्ना कमी जाल्या? डे ऑफ पेंटिकॉस्ट दिसा, ज्या दिसा पवित्र आत्मा देवान धाडलो चर्चीचेर. And ताका लागून पॉल म्हणटा in one spirit we are all baptized into the body. पळयला म्हज्या बाबान कशें आत्ते हाते पोत्ते कोत्ता लोक. If Mary Magdalene is a pastor, then Samaritan woman could be a pastor. Listen, Samaritan woman, तेणे कितें म्हणलें? And the woman left her water pot and went away into the city and said, man, come. See a man which told me all things. जर तर मारी मॅग्दलेन ऑथॉरिटी आसा पास्टर जावपाची जाल्यार समर्थन वुमनाकूय ऑथॉरिटी आसा जाल्यार. Samaritan woman can be a pastor. No, my friend. This is called evangelizing. हें जावन आसा कितें? Evangelize म्हणजे जेजूची खबर तुज्यान गांवांनी वचोन सांगूंक जाता, but not a pastor. When pastor means, my friend, is the office. आणि तिंगा कितें म्हणलें आसा? ते ऑफिसान कोण आसंक जाय? पास्टर, मॅन, नॉट अ वुमन. आमी पळयता वुमन म्हणटा तें दुसरें जावन आसा आनी मॅन म्हणटा तें दुसरें जावन आसा म्हज्या बाळपणांत. आनी देवान मासल पासून देवान मनशाचे दुसरे केलेले आसा आनी बायलेचे दुसरे केलेले आसा. ताका ऑथॉरिटी म्हज्या बाळपण भुरग्यां हाडपाचें दुसरें दिलेलें आसा आनी चेड्याक दुसरें दिलेलें आसा फंक्शन. Women have a monthly prayer. Men do not have this thing. बायलेक जे म्हयन्याचे जाता ते चेड्याक जायना म्हज्या बाळपणांत. आनी हेजेर आमकां दाखयता this is different completely. And Bible said this is true saying if a man, कोण? मनीस. कोंकणी बायबलाचेर आमकां कितें मेवतलें? कोणाकोणे कोंकणी बायबल आसा? Anybody have कोंकणी बायबल? Can you open, my friends, 1 Timothy chapter 3 verse 1. थिंगा कितें मेवतलें? कोणूय मनीस तो म्हणलेलें आसा. तो, नो ती. तो. कोंकणी बायबलाचेर कितें बरयलें आसा? तो म्हणजे मनीस, चेडो. नो ती. ती म्हणल्यार चेडू जावन आसा. If any man desire the office, कितें? Pastor or elder जावन आसा. Office of the bishop. He desire good work. पळयला म्हज्या बाळपण. If any man, not a woman, pastor जातो जाल्यार, or elder जातो जाल्यार, or shepherd जातो जाल्यार, he must be a man. देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी उजियान केला ते भाशेन म्हज्या बाळपण आयज तूं आनी हांव करिनाका. देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार हें सगळें जजमेंट. आनी लिसन, तो कितें म्हणटा? A bishop or pastor or elder must be a blameless, कितें? Husband of one wife. दाल्लाचो एके बायलेचो लग्न जालो. नो बायलाची, दाल्ल्याची. आनी आयज खंयची बायल उबी रावन सांगता आपूण पास्टर.
हे बायलेचे wrong spirit has मोजा बाबंदो. She have a wrong spirit, demonic spirit, because devil always like to contradict the word of God. Devil always like to lead you against the word of God. And this is the instruction given us. And listen, verse 5 kite म्हणतात, if a man know not how to rule his own house, not a woman. 5 कितें बरयलेलें आसा? पयलें तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 5 कितें म्हणलेलें आसा? एक मनीस आपूण नको घर चलोवपाक, नो वुमन. मनीस दादलो. Listen my friend, another thing, you have to run from the churches जे देवाच्या उतराप्रमाणे जायना जायत. देवाच्या उतराप्रमाणे चर्च ना ते म्हाका आनी तुका बरें दिसता जायत म्हज्या बाबणांतू. पण देवाच्या उतराप्रमाणे ते ना, ते सगळे पातक आनी तूं पातकान जियेता म्हज्या बाबंदो हे चर्चीनी. बायबल आमकां सांगता, आयज आमी पळयता टांग्स उलयता, मेनी पीपल स्पीक इन टांग्स. पण बायबल आमकां कितें सांगता? विचित भास उलयता जाल्यार, इफ एनी मॅन स्पीक इन अननोन टंग, let it by 2 or at the most by 3. दोगांनी ओ तिगांनी उलोवचें म्हणलेलें आसा. And that by course, आनी तामोन एकलो उलयलो जाल्यार तांब, दुसरो उलयलो जाल्यार तांब, तिसरो उलयलो जाल्यार तांब, आनी तेणें कितें म्हणलां तें इंटरप्रेट कर म्हणलेलें आसा चर्चीक. सोजमण दी म्हणलेलें आसा, तूं कसली भाशा उलयता पळय ती. अदरवायज लोकांक कशें कळटलें तूं कितें उलयता तें सारकें ओ फडटें. आयज घडटाय ना म्हज्या बाबणदू. चर्चीनी लोक आयज टांग्स उलयता, सगळीं एके बारा उलयता, पण बायबल सांगता एकल्यान ओ दुसऱ्यान ओ तिसऱ्यान, पूण कितें ऑर्डरीन ताबोन, आनी लेट वन इंटरप्रेट म्हणलेलें आसा देवाच्या पवित्र आत्म्यान. बट इफ देर इज नो इंटरप्रेटर, लेट हिम कीप सायलन्स इन द चर्च. जर तर इंटरप्रेट करपाचो कोण ना जाल्यार कितें कर सांगलेलें आसा? सायलन्स राव म्हणलेलें आसा. उलय नाका म्हणलेलें आसा म्हज्या बाबा चर्चीन. देवाचो पवित्र आत्मा सांगता. आनी हुंयचोय मनीस टांग्स उलयता पूण इंटरप्रेट करना चर्चीन, यू हॅव टू कम आउट, बिकॉज दीस चर्च इज अ सेल्फ अपॉइंटेड चर्च. देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तें सगळें जावन आसा आयडल वर्शीप जावन आसा. आनी तेका लागून जेजू म्हणटा, not everyone who said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणला म्हूण कोण सर्गीच्या राज्यान भितर सरचना, पूण म्हज्या बापाची खुशी करता तो. one who does the will of my father. You maybe have healing ministry, speaking in tongues, casting out devils. हें सगळें तूं करता जायत. लोकांचेर हात धरपाचें, उडोवपाचें, हील करपाचें, हें सगळें तूं करता जायत. पूण हें जें तूं करता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार जेजू एक दीस म्हणटलो, हांव तुका केन्नाच वळखना, खड सर म्हज्या फुड्यांतलो. डिपार्ट फ्रॉम मी द वर्कर ऑफ इनिक्विटी or work of iniquity. Men will say, Lord, I prophesied, I cast out devil, and Jesus was going to say, you have never done according to my father will. माझ्या बापाच्या विला प्रमाणे तुवें केन्नाच करूं ना. यू नो माय फ्रेंड, सिक्रेट कितें जावन आसा? जेजू ह्या संवसारान सगळें तेणें जिवी जियेलां बापाच्या विला प्रमाणे. तो म्हणटा, हांव म्हजें कितेंच उलयना, बाप कितें सांगता तेंच हांव करता. I have come to do the will of my father. आनी देवाच्या विला प्रमाणे कितें ना तें सगळें पातक जावन आसा. लिसन, and if you are still following the false preacher, जे बायलो आयज प्रीच करता, पास्टर म्हूण, माय फ्रेंड, इट इज अ शेम जावन आसा त्या मनशाक जो कोण आयकता बायलांचें. कित्याक ती बायल देवाच्या उतराचेर आड आसा. देवान सांगलेलें आसा, वुमन should not pastor in the church. And then God said, if any prophet or woman is deceived and speak, I have the Lord deceived the prophet, and I will stretch my hand upon him and destroy him in the midst of Israel. And so shall the punishment of the prophet, that man, also the punishment be those who seek him, follow him, or in the church. And तेका लागून मोच्या बाब म्हणतो, देवाचें उतर जावन आसा, एक लॅम्प जावन आसा तुका आनी म्हाका वाट दाखोवपाक. Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path.
आनी तेका लागून जेजू सांगतालो मनशान जेवपाक जाय उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरला त्या उतरा प्रमाणे ओबे करून देवाच्या उतरा प्रमाणे जेवपाक जाय देवाक ओबे करून देव कितें सांगता तें त्या प्रमाणे आनी देव सांगता ते प्रमाणे तुवें करूं ना जाल्यार माय फ्रेंड ही सगळीं तुवें बरीं कामां केल्यां ती संवसारान चर्चीन ओ देवाच्या पासत तुवें कितें केलां तें सगळें जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे आड वॉट एवर यू डू माय फ्रेंड ऑन अर्थ and if not lined up with the scripture all are sin and you are wasting your time. And I ask you my friend, is your life obedient to the God or disobedient? And here my friend, Bible lecture my friend, do you know my friend, God have warned people, I'm going to send hail fire to destroy the people. And Moses and the warning dile Moshe babandu, God is going to destroy every beast or man if you keep them in the field. देवान सांगले पडे हांव उज्याचो पावस धाडटा ओ स्टॉर्म धाडटा मोर धाडटा आनी जो कोण भायर रावता तितले मरून वयतले. पण तेणे कितें केलें खबर आसा मोजे बाबंदो? लिसन, he that fear the word of the Lord, कोण पळय देवाच्या उतराक भिता तेणे देवाचें उतर आयकलें आनी जनवरां घरान हाडलीं. पण देवाच्या उतराक कोणें भियोवना तेणी जनवरां आनी मनीस भायर धरले. पण बायबल सांगता ते उज्यान मेले म्हणटा कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे तेणें आयकूना देखून. आनी तेका लागून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकला आसतना आपलें घर हडपार बांदता तो मनीस शाणो आनी म्हजें उतर आयकला आसतना आपलें घर दोतोर बांदता तो मनीस पिसो म्हणलेलो आसा. पळयला माय फ्रेंड, if you not obey the word of God, then Jesus called you foolish man. तुवें बांदलां तें सगळें जमनीचेर बांदलां, तुजें लायफ जमनीचेर, तुजें रिलीजन जमनीचेर, तूं कोत्ता तें सगळें जमनीचेर आनी एक दीस मोत्ताच जमनी वयलें सगळें नान जातलें. म्हज्या बाबा जजमेंट येता ते दीस. जेजू सांगता हिंगा मोगोच्या बाबा कोण खरो देवाचो वील कोत्ता पळय तो, जो कोण म्हजें उतर आयकोन तें पाडटा पळय तो जावन आसा खरो देवाचो वील कोत्ता पळय तो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा कित्याक तूं म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटा? Why you call me Lord, Lord and not obey or not do what I say? जेजून कितें म्हणलेलें आसा? म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर पाड, obey me. आनी ताका लागून जॉन म्हणटा माय फ्रेंड, he that said I know God, कोणूय तर म्हणत म्हाका देवाची वळख आसा, देवाचो हांव मोग करता, हांव प्रेज करता, हांव बायबल आसता, पूण ताचें उतर पाडिना जाल्यार but he not keep his commandment is a liar and the truth is not him. तो मनीस लावयो म्हणलेलो आसा. देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं कोण ना जाल्यार, चलो ना जाल्यार माय फ्रेंड ताचे भितर सत ना म्हणलेलें आसा. I ask you, जेन्ना मनीस माय फ्रेंड जेजूक मानून येता तेन्ना पवित्र आत्मा त्या मनशाक माय फ्रेंड पावत दिता देवाचें उतर ओबे करपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी ताका लागून बायबल सांगता देवान पवित्र आत्मा आमकां दिलेलो आसा. देवान पवित्र आत्मा दिलेलो आसा. बायबल सांगता as many as led by the Spirit of the Lord they are the sons and daughters of God. And God said, I'm going to give you new heart, new spirit. I will take that stony heart which disobey me and I will going to give you new heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk. कितें म्हणटा देव म्हणटा हांव मनशाक हेल्प करतलो म्हजें उतर पाडपाक आनी ओबे करपाक. And ye shall keep my judgment and do them. आनी जरी तर पवित्र आत्मा आहा म्हणटा म्हज्या बाबंद म्हज्या जिवितान आनी हो पवित्र आत्मा म्हाका पावत दिना देवाचें उतर ओबे करपाक, डिसनिंग दिवपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका सजमण दिना आनी हांव ह्या फॉल चर्चीनी आसा, काडुकान आसा. माय फ्रेंड इज अ प्रूफ जावन आसा तुज्या भितर केन्नाच होली स्पिरीट येवना. कित्याक होली स्पिरीट आसलेलो मनीस तो ओबे करतलो, ताका डिसनिंग आसतलें, त्या चर्चींतलो भायर सरतलो कित्याक देवाचें उतर सांगता तितूंतले भायर सर म्हणलेलें आसा. कम आउट माय पीपल, एवॉयड देम म्हणलेलें आसा माय फ्रेंड. आनी ताका लागून
whosoever despise the word of shall be destroyed. But he that fear the Lord, or fear the commandment, shall be rewarded. जो कोण देवाच्या उतराक भिता तेका रिवॉर्ड आसा. देवाचें उतर कोण डिस्पायज करता, suddenly will be destroyed. Uzzah, my friend, he done good job, best job, wonderful job. त्याचे इंटेंशन गुड असले, पण ते देवाच्या उतरा प्रमाणे नसले. Your intention might be good, whatever you probably doing good in your own eyes, but if that good which you say not according to the word of God, then it is a sin, my friend. I will tell you, Jesus loves you, and Jesus can also offer you eternity. जेजो म्हणटा म्हजें उतर कोण पाडटा तो मेलोय जाल्यार जीव आसतलो. जेम्स सांगता, my friend, not the hearer of the word, but doer of the word. एक स्टोरी आसा म्हज्या भावंडूक. सबार क्लासीन भुरगीं असलीं आनी टिचर म्हणून जाली, कोण होट मार जाल्यार तेका आपूण $10 दितली. Teacher said, if anyone say lie, I will give you $10. कोणेच हात उक्ते करू ना म्हज्या भावंडूक, कोणेच हात उबारू ना. Nobody lift up the hand. Then teacher said again, if anyone lie, I will give you $50. कोणेच हात उकलू ना. Then teacher said, if anyone lie, I will give $1,000. आणि सगळ्यांनी हात उबारले होटी मारपाक, पण तितूंतलो एकलोच एक भुरगो आसलो, तेणे हात उकलू ना. सगळ्यांनी उकल्ल्यात, I will tell lie. But there was a little boy, he said, he not lift up the hand. You know why? तेणे चिंतलें म्हज्या भावंडू, 1,000 हांव तर होट मार जाल्यार आनी 1,000 म्हाका मेवत जाल्यार हे हालीं 2 दीस 3 दीस आनी 4 दीस उरतले, कितें हाडटा पळय तें. पूण ही हांव होट मारता ती देवाच्या मुखार सदांच उरतली. You know, my friend, what he did? Even if I get that $1,000, the soon will be over. Whatever I'm going to bring, or whatever I'm going to spend. But whatever I say lie will stay forever before God, and I'm going to guilty. In the same way, देवाच्या उतरा प्रमाण तूं कितें करिना तें सदांच देवाच्या नदरे मुखार उरतलें, my friend, as a sin. But I will tell you, only the blood of Jesus can cleanse you. Only the blood of Jesus can forgive you. And that's the reason Jesus died. Jesus is the perfect example to follow. जेजून बापाचें उतर केन्नाच पाडिनाशा रावना. जेजून देवाचें उतर उबारलें, त्याच्या उतरा प्रमाणे चल्लो आनी त्याच्या उतरा प्रमाणे मेलो, आनी तेका लागून तो हुर्साचेर मेलो देखून देवान तेका मेलेल्यांतलो जीवन केलो. God raised him from the death because he obeyed God unto death. आनी obedient नासतना, my friend, तुजें जिवीत एक एम्प्टी जावन आसा आनी वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा, and it will not take you heaven, my friend. तेका लागून जेजू सांगतालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण कोण स्वर्गा राज्यान वच्चें ना, पण म्हज्या बापाची कुची कोत्ता पळय ती. I ask you, my friend, if you do not know Jesus, come. Jesus died. We have all broken the law of God. You are a sinner, my friend. And wages of sin is death. तुझ्या पातकांचा पागार जावन आसा मरण, इटर्नल हेल. जैसा कि लोक किंवचे आनी बोबाड मारता, मरण कोत्ता पण मरना. And you cannot save, my friend, by your works. जी हांव आनी तूं ही बरी कामां म्हणटा पळय ती देव ती पळयता सगळी evil and dirty. Just like a उसाचें काम देवाच्या नदरे मुखार dirty जावन आसा, तेच परी म्हजी आनी तुजी कामां सगळीं dirty जावन आसा, मेडी जावन आसा. The only work God asks us to believe that Jesus died for you on the cross and buried, he shed his blood, buried and rose again, and man must be repent. Say, God, I'm sorry, God.
तुझ्या उतरा प्रमाणे हांवें केन्नाच करूं ना लॉर्ड. हांवें म्हज्या मतीन चल्ला लॉर्ड, हांव म्हज्या रस्त्यान चल्ला लॉर्ड. प्लीज म्हाका फॉरगिव कर लॉर्ड. प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड. आय क्राय लॉर्ड. आय आस्क यू टू वॉश मी, क्लिन्स मी.